इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मिडिया थँक्यू म्हणटा तुम्ही आमचे दूख बरी कहानी जे आम्ही त्रास स्ट्रगल करता ते सगळे मिडिया मुखार हाडटा एक मेसेज पावयता गव्हर्मेंटाचे आमकां कितें त्रास जाला ती. सेकंड ऑफ ऑल गोवा पुलिसाक थँक्यू म्हणटा जे सदांच आमकां एस्कॉर्टाक आमकां हेल्पाक आमकां उबे रावता म्हणून. आनी थर्ड ऑफ ऑल हांव इन्सिडंट सांगता जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला सीएम सरांचो स्टेटमेंट केला न्हू ते सदांच म्हणटा पळय असेंब्लीन पासून त्यांनी सांगले की ओला उबर गोंयांत केन्नाच येवचेच ना म्हणून आनी चलोय ना म्हणून. जे भाशेन आमच्या बाणावलीचो आमदार बाब कॅप्टन वेन्सी विएकस आहा न्हू तेणे आमकां तेणे एसेंब्लीन दाखोवन दिले ओला उबर कशी चलता ती. तेच भाशेन आमचो आजीचो MLA विरेश बोरकार तेणे गाडी लायव्ह बूक करून दाखयली एसेंब्लीन. तेच भाशेन आमच्या टॅक्सीकार भावांनी स्ट्रिंग ऑपरेशन केलें की ओला उबर कशी येता ती धरून कोलो पुलिसांक कंप्लेंट केलें मागीर कलांगूट पुलीस स्टेशनाचेर केलें. सो कितले कडेन कंप्लेनां केली आनी दाखयली गाडयो चलता म्हूण. तरी पूण सीएम सर म्हणटा की गाडयो चलोना म्हूण. आयज सीएम सर चड गरज पळोवपाची की गाडयो चलता चलोना ती. आमी फोट मारता जाल्यार प्रिंट मिडियान दाखोवपाचें तेका स्टेटमेंट आनी MLAचें स्टेटमेंट तेणी पळोवपाचो. सो तेज्या फाटल्यान आमकां गव्हर्मेंट आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो सांगता की ट्रान्सपरन्सी जाय मिटर घातली ट्रान्सपरन्सी हाडून दाखयली. आयज तेंची मिटर हुंयच एक पायलट रूम ना. आमची गाडी चोरयेक गेली टॅक्सीकार भावाची मुर्डेश्वर मेवली पूण गव्हर्मेंटा कडेन सोदूंक ना ती गाडी मेळ्ळी. कोण टॅक्सीकार भावाचे भाडे घेवन गेल्लो तेणे मेसेज पावयली की गाडी मुर्डेश्वर आहा म्हूण. आमच्या टॅक्सीकार भावासून ती गाडी घेवन येयली. आयज एअर बेस्ड टॅक्सी इज नॉट अ सोल्युशन. आनी जेन्ना सीएम सरान सांगलेलें की आमकां 20th or 25th पासून आमकां घेवन बसतलो म्हूण पूण ती 20th आनी 25th खंयचें हांव नकळो 2025 ऑलरेडी चलता. ऑरस बोर जालें एसेंब्लीन सांगता की घेवन बसतलो स्टेक होल्डर टॅक्सीकार भावांक घेवन बसतलो म्हूण. पूण ते आयज ओला उबर रॅपिडो घेवन बसोंक पावले. चावूय पिवंक पावले. आमकां चाव नाका उदक नाका पूण आमकां रिजल्ट जावं आमचो टॅक्सीकार भावांचो. सो जाता तितले बेगीन सीएम सरान हेजेर आन्सर दिवचो. आनी आयज आमी सगळे आमचे थोडे टॅक्सीकार भाव आतां येयल्या उलयले आतां येतात उलयले वाटेर रावन बी आहा. सो जाता तितले बेगीन सीएम सरान आमकां आन्सर दिवता सांगचें आमकां केन्ना सारकें घेवन बसता ते जशें वाऱ्यार सांगपाचें न्हू. तुम्ही आयज हांगा बसपाक कारण कितें? कारण इतलेंच की काल आमी पळयलें टीव्हीचेर खंयचे तरी रिपोर्टरांनी हाडले की ओला उबर आनी रॅपिडो तेंच्या वांगडा आमचे ऑनरेबल सीएम आहले आनी ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहले. तसोच आमचो हेड आसा पळय हांगा डायरेक्टरूय आहलो तेंच्या वांगडा की एक गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हेंच्यांनी मिटींग अरेंज केली आनी तितून स्टेक होल्डर मध्ये तेंचे कडेन घेवन बसले आनी थंय डिसिजन केलें की आमकां कित्याक आपोवंक ना काय म्हणटा आमी स्टेक होल्डर न्हू आमी सगळे टॅक्सीकार स्टेक होल्डर न्हू जाल्यार तुमी सरकारान म्हटलेले 16 जुनाक म्हटलेले सीएम सराचो स्टेटमेंट आहलो की ओला उबर गोंयांत येवचे ना तुमी कांय भियो नाका टॅक्सीकार म्हणून. म्हणजे तांकां घेवन मिटींग कित्याक लागून जाली आनी आमकां कित्याक घेवंक ना म्हणून आमी आयज हांगा बसले. कित्याक सीएम सरान पयलीं आमकां 2 तारखेर एक मिटींग म्हणलेली ती 2 तारखेर स्कीप जाली. ती स्कीप जावन आमकां म्हणलें 20 ते 25 तारीख बसयता म्हणून. आतां 20 ते 25 तारीख 27 तारखेर गणपती पुजन आसा. आमी गणपती पुजपाचो काय हांगाच बसपाचें म्हणून आमी आयज हांगा बसले की सीएम सराक सांगला की आमकां तूं आपय आयच्या आयज आमकां आपय डिस्कशन करुया कितें तें. कित्याक आतां आमी थोडेच जाण येयल्या जाता कितें एकदां मॅसेज व्हायरल जाली काय 144 इम्पोज जाता. गेले फावटी वचत 144 इम्पोज जाता. त्या खातीर आमी कितें तें सुशेगाद कोणाक आमकां झगडी करपाचें ना. मात सीएम सरान आपलो वॉर्ड ठेवचो आनी आयच्या आयज आमकां आपोवपाचें ही मागणी घेवन आमी आयज हांगा बसला. सीएमाक मेसेज पावयले तुमी? सीएमाक मेसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान पावतात न्हू.